मनशान कितें करचें आवय बापायन म्हाका बरें करूं ना देखून हांव असो जाला. मस्त जाण आसात आवय बापायक शिकोवंक कितेंच तांक नातली दिसाक काम करन राती शिकोवन आपणाच्या जिवितांनी बांदला. पूण थोडे म्हणटात बाबान म्हाका दडूंक ना मायन म्हाका दडूंक ना हांव शिकोवं ना म्हणून. ना तशें न्ही. म्हाका तर धैर्य आसा तर म्हज्यान करूंक जाता. चॉयस इज युअर्स. ह्या देखून तूं चॉयस कर तुज्या जिवितांत. भायर पाड जावचें बरें तुज्या कुडी भितर वचून पाड जाल्यार एक दीस साबार तरणाटे एका प्रायवंत मनशाक तेर्स करचें पळोवन ताका मस्किरी करूंक लागले खंय. अशें मस्किरी करन तुजें देवस्पण कोणाक जाय. आतांच्या आधुनीक काळार मॉडर्न सायन्स इतलें डेवलप जालां. आमी पुरा प्रुफ्साचेर होंदवून सायन्साचेर होंदवून जियोवचे मनीस. त्या देखून तुजो भावार्थ कांय प्रयोजन ना. आतां भावार्थ ना संवसारांत म्हणलो खंय. त्या वेळा तो प्रायवंत मनीस म्हणलो खंय वय हांव तुजें तर्क समजता पूण एक तूं दिसान दीस तुमी दिसान दीस भावार्थांतच जियेतात. सदांय तुमी बरवशांत आनी भावार्थांत तुमी जियेतात म्हणलो खंय. कशें तें कशें विस्मीत जावन तरणाटो म्हणलो खंय कशें सांग सांग आमकां सांग म्हणून. तुमी डॉक्टरा कडेन येतात मो ताच्यो डिग्र्यो तुमी पळयल्यात पळयल्यात गे. थोड्यांनी पळयल्यात थोड्यांनी पळोवनात जाल्यार आमी येता न्ही गे डिग्री. ताणें वखद दिवचें तुमकां गोत्ताय कोणाक गोत्ता ताचे कॉम्पोनंट्स तातूंत कालें कालें आसा म्हणून तुका गोत्ताय. तरणाटो म्हणत गे ना कळीत ना. पूण तें काणें येताय मग तूं वखद ताणें दिवचें प्रेस्क्रिप्शन काणें न्हू मेडिकलाक येताय ताका अप्रूव पळोवचें ताच्या विशयान कळीताय तुका. तो तुजो दुस्मान गी बरो मनीस गी म्हणून कळीत आसाय तुका कळीत ना न्ही गे. पूण ताणें दिल्लें वखद भावार्थान खाण घेवन घरा येवन घेताय मो वय. त्या देखून हर एका घडये जिविताच्या हर एका घडये भावार्थ नासतना विश्वास नासतना मनशाचेर आनी देवाचेर जियोंक जायना म्हणलो खंय. पूण एक मात्र सत हर एक पटी तूं विसोन करताय. कोण विसोन करता डॉक्टराची. कोण विसोन करता मेडिकलाक वचोंक हांव वय मो. तर हर एका घडये कोण विसोन करता आमी. त्या देखून आयच्या पयल्या वचपांत आनी आयच्या वांजेलांत आमकां विसवणे विशयान सांगलां. पयल्या वचपांत सर्वेस्पर म्हणटा मैजेक सांगून लोकांक सांग तुमचे मुखार जिवीत आनी मरण सूख आनी दूख हांव दवरतां तुमी विंसा कितें जाय तें म्हणून. आनी हेच्या वांजेलांत जेजू सांगता आमकां आपुरबायेन तूं ह्या कोणी हांगासर कोणी म्हणून गेलां बरो शब्द. कोणी जर आपलो म्हजो पाटलाव करूंक आशेता तो आपणाकच इन्कार करूं आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. हें आमी विस जाय. 3 संगती विस जाय जेजूचो फाटलाव करी जाय तर. पयलें आपणाकच इन्कार करी जाय. दुसरें आपणाचो कुरीस दिसान दीस एक दीस न्ही दिसान दीस घे जाय. आनी तिसरें हें घेतल्या उपरांत जेजूचो फाटलाव करी जाय. फाटलाव म्हळ्यार फॉलोवींग जीजस इंग्लिशान म्हणटात फॉलो म्हणून. म्हळ्यार तो कितें करता तशें तूंय कर. फाटलाव करचो म्हळ्यार इमिटेशन न्ही गे. आमी दुसऱ्याचे मास्किरी करूंक तांकां इल्ली फोकाणां करूंक कितें करता मिमिक्री करता. पूण हांगासर मिमिक्री न्ही जें कितें जेजू करता तशें म्हज्या जिवितांत हांवें करी जाय ताका म्हणटात फाटलाव म्हणून. आनी तर मोगाच्या भाव भयण्यो ह्यो 3 संगती आमकां विसूंक जेजू सांगता. जर आमी क्रिस्तांव तर त्या देखून आमचें नांव क्रिस्त हांव न्ही गे. तर आमी ते 3 संगती विसी जाय. पयलें त्या देखून आमी समजून घे जाय मनशाचो स्वभाव स्वाभावीक तरान एकल्याचें म्हणून न्ही. मनशाचो स्वभाव कितें. पयलें स्वभाव जावन आसा आपणाकच बचाव करचें. पयलो स्वभाव जावन आसा. आनी अशें आपणाकच बचाव करता मात्र न्ही आपणाचें दादोसपण बगचें म्हाका जाय त्या देखून पुंजावचें बँकांनी दवरचें हर एक रितीनी म्हजें म्हणल्यार तो स्वाभावीक तरान मनशाक आसा हर एकल्याक आसा म्हाकाय आसा. इल्ले म्हणी दवरी जाय इल्ले म्हणी आमी सेविंग्स करी जाय
नाजाल्यार काही कोरोना बरी दुसरें कितें पिडा येत जाल्यार कितें करचें इल्लें दवरिचें म्हणून सगळ्यांक आसा आशा. पूण ही आशा केदळा वर्ती जाता या अदीक जाता तेदळा कितें जाता आमी स्वार्थी जाता आबलेशाचे जाता आनी कुडीचें दादोसपण आनी म्हजें जिवीत सोडल्यार दुसरें कितेंच दिसना. त्या देखून जेजून सांगचें आपणाकच इन्कार कर म्हळ्यार नेगेट युअर सेल्फ म्हळ्यार थोड्यो संगती म्हणी एटलिस्ट त्यो नासतना तुका जियोंक जाता म्हणून समजून घे. आनी दुसरें ह्यो संगती सगळ्यो आमी रास केल्यो तर जिवीत संपल्या उपरांत हें कुडीचें जिवीत आत्मीक जिवीत संपना. कुडीचें जिवीत संपल्या उपरांत तें आमकां उरता गे ना. साबार फावटी आमी चिंतचे भुरग्यां खातीर म्हणून आनी आमी कश्टांचें जिवीत जियोवचें. एक हांवें कोणें पाद्रेपण सांगचें एक गडीत आयकलें. एकल्याक मस्त केळी पसंद खंय केळी न्ही तुमी आयकलां जावंक पुरो युट्यूबार केळी पसंद म्हणून ताणें कितें करचें सदां केळी हाडची 1 डझन आनी तातूंत इल्लीशी सड पिकिल्ली कुसुल्ली खावची बरी आसली फाल्यां खावी येत न्ही म्हणून. फाल्यां जातना आनी इल्ली ती आसली सड पिकतात ती कितें करता तो आनी इल्ली बरी आसली दवरया म्हणचे ही खावया म्हणचे कुसुल्ली खावची. सदां तशें आमचें जिवीत कितें बरें खावचें सोड न्हू कुसुल्लें खावचें. त्या देखून तूं चॉयस कर तुज्या जिवितांत भायर पाड जावचें बरें तुज्या कुडी भितर वचून पाड जाल्यार थंय मागीर टॉयलेटांत बसोचें न्ही गी. त्या देखून मोगाच्या भावा बरें का तुज्या त्या देखून जेजून म्हणा जसो पेल्या सो तुजो मोग करताय तशें पेल्या सो मोग कर. त्या देखून तुजो मोग कर. तुकाच बरी भलायकी ना जाल्यार तुवें वचून रांदचें केदाळा बेड्डेर तसो जायने. तुवें बरें कर तुजी भलायकी सांबाळना जाल्यार तुवें गळचें केदाळा तुज्या भुरग्यां पासो तुजे पासो तो. त्या देखून बरें जिवीत जियेचें तें जेजू आशेता. त्या देखून तुका जिविता मध्ये सुखामध्ये दुखामध्ये आणि मरणामध्ये चॉईस दिला. दिसान दीस खोरगोन रोडोन आपणाचें तूं दूख हांवें पियेवचें पेजेच्या निसा सांगता न्ही गी. पेज जेवतना थोड्याचें दूख पेजेक पडटात हांवें पळयलां. तशें खोरगोन जियेवच्या की आसल्यान तूं संतोश पावोन जिये म्हणून जेजू सांगता. आबलेशाच्या स्वार्थाच्या वाटेन चलच्या की बरें आसल्यांत दादोसपण बघ संतोष बघ तो जावन आसा. आपणाकच इन्कार करचें आपणाच्या जिवितांत संतोष पाव जें कितें दिलां. थोडे फावटी हांवें पळयलां साबार फावटी थोडे फावटी म्हण न्ही साबार फावटी पळयलां मनशान कितें करचें आवय बापायन म्हाका बरें करूं ना देखून हांव असो जाला. पूण आतां तुका स्वातंत्र्य दिलां देवान तुका जाणवाय दिल्या ती जाणवाय उपयोग कर तूं बरो जा. मस्त जण आसात आवय बापायक शिकोवंक कितेंच तांक नातल्ली दिसाक काम करन राती शिकोवन आपणाच्या जिवितांनी बांदलां पूण थोडे म्हणटात बाबान म्हाका धाडूंक ना मायन म्हाका धाडूंक ना हांव शिकोवं ना म्हणून. ना तशें न्ही. म्हाका तर धैर्य आसा तर म्हज्यान करूंक जाता. त्या देखून तूं एक निर्धार घे. चॉयस इज युअर्स. ओके. दुसऱ्यान मनशाचो स्वभाव दुसरो स्वभाव जावन आसा. मनशाच्या जिवितांत आमी पळयता आपणाकच सावकासाय दिवची म्हाका इल्लें न्हिदोंक जाय म्हाका इल्ली आळसाय मागीर कितें जाता म्हाका इल्लेंशें खावंक पियोंक जाय बरें करन. तशें काल करता कम्फर्ट झोनाक येता आमी. केदाळा कम्फर्ट झोनाक येता त्या जाल्यार कितें जाता प्रयत्न करिना मुखार वचना. त्या देखून जेजून सांगचें एक दीस कुरीस घेतल्यार पावना सदांय घे जाय. यू नीड टू बी कमिटेड टू द कॉज ना तर जायना. हर एक दीस हर एक घडी हांवें म्हजो कुरीस घे जाय. दिसान दीस तुजो कुरीस घे. कमिटमेंट काजारी जिवितांत या आपणाच्या वैयक्तीक जिवितांत एक दिसाचें न्हय. इस्कॉलांत डिग्री पास जायचे तर कॉलेजींत एक दिसाचें कमिटमेंट न्हय. सगळें वर्स आमी मेहनत करी जाय. त्या देखून दिसपडत्या जिवनांत कश्ट सूख दोनी आमच्या जिवितांत घेवन मुखार चलोवंक आमी शिकत जाय म्हूण जेजू आशेता. त्या देखून दिसान दीस तुजो कुरीस घेवं म्हणून थंयसर बरयलां. पळय आपुरबायन हांव वाचता परत्याक. आपणाकच इन्कार करूं आपलो कुरीस दिसान दीस उखलून घेवं
दिसान दीस उखलून घेवं म्हळ्यार आपणाच्या जिवितांत एकच विसवण करूंक जाता. कश्ट येता आसतना एक तर रडोन बसयेत ना तर ते कश्ट फूड करचे कशें म्हूण चिंतून संतोशान हांव करता म्हणून मुखार वचयेत. साबार जाणांनी चिंतचें आसा काम दिसलें कुठलें ओ इतलें काम गे अर्दी एनर्जी गेली ताच्या की इतल्यांत काम गे करता म्हणटना अळे सुटसुटीतपण आपाप येता तोंडार हांसो येता आनी बरेंपण जाता. त्या देखून निर्धार म्हजो आनी तुजो तुका संतोश जाय या रडोंक जाय. तिसऱ्यान म्हज्या जिवितांत समर्पीत जिणी कोणाकच नाका. एंटरटेनमेंट सगळ्यांक जाय सगळ्यांक जाय. त्या देखून जेजू म्हणटा म्हजो फाटलाव करूं. एक समर्पीत जिणी जिये संपूर्ण तरान समर्पण दी. क्रिस्ताक कशें समर्पण दिताय पळय ताचेर तुजें क्रिस्ती जिवीत होंदवण आसा. क्रिस्ताक समर्पण दितना क्रिस्ती जिवीती म्हज्या कुटुंबांत जावं म्हज्या काजारी जिवीत जावं हांव बऱ्यान समर्पितां. सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेंत विश्वासी रावतलो. ते म्हजें उतर विश्वासी रावतली आनी आंगवण्यो करतल्यांक हांव दुबळेकाय असो निश्कळपण असो बेस सांबाळटा म्हणून आमी भास दिता. आमचें उतर आमी सांबाळना जाल्यार कोणें सांबाळचें. त्या देखून आमी जाता तितलें प्रयत्न करचें. सुखी घडतात थोडे फावटी सुकता पूण तक्षणच जिणी बदलून जेजूचो फाटलाव करूंक म्हजें जिवीत हांवें समर्पी जाय. त्या दाळा मात्र हांव जिविताक रिगतां. कित्याक देव मात्र जिवीत दिवंक शकता. देखून त्या देवातय केदाळा हांव विसवण करता. क्रिस्ता खातीर जियोंक आशेता. देवाचे उपदेश पाळन प्रामाणीकपणान म्हज्या जिवितांत म्हज्या दिसपडते कश्ट सूख सगळें घेवन हांव चलतना हांव साक्ष जाता सर्वेस्पराक. हांव सर्वेस्पराक साक्ष जाता आनी सर्वेस्पर म्हाका जिवीत दिता. कित्याक जेजू म्हणटा हांव वाट सत आनी जिवीत. त्या देखून जिवीत दिवच्या त्या देवाक विसवंक आमी प्रयत्न करया. आनी आमचें जिवीत आज ह्या संवसारार पळोवंक गेल्यार आमी राग झगडे मोसोर द्वेश तशें आमी नासाची वाटो विंसून आसाव. तशेंच भुरगीं बाळां उणी जाल्यात कित्याक कम्फर्ट हांवें सांगलें सावकासाय कम्फर्ट दादोसपण विंसून आसाव. त्या देखून आमची समर्थ नास जावन आसा पळया मरणाच्या. देरफोर वी मस्ट चूज कल्चर ऑफ लायफ नॉट कल्चर ऑफ डेथ. आमी निर्धार घेना तर आनी हांवें म्हजी समर्थ वाडयचें म्हूण चिंतीन हांव तर नास खंडीत. त्या देखून आमी आमचे निर्धार बरे घेवया. घरांत सॅक्रिफीस इल्लो करया. एकामेका पासत कम्फर्ट झोनाक वचचें नाका. बागार एडजस्टमेंट करूंक सांगाता येवंक बलिदान सॅक्रिफीस भेटोवंक आमी सदांच निर्धार घेवया. आमेन.